कुडचडे काकोडा नगरपालिकेत आणि आताचे जे आरक्षण जे केल्लें आसा जाहीर केल्लें आसा ते इलेक्शन कमिशनर हेजेर तुजी मत कितें आसा? जे आरक्षण जे केल्ले कडेन आसा गोवा सरकारान हे आरक्षण तेणी आपल्या जाय तशें केलां. जे पब्लिका जाय आशिल्लें तशें आरक्षण करूंक ना. आरक्षण करूं ना म्हणल्यार आज आरक्षण करतना एसटी समाज आज सगळे गोंयांत आसा. तेणी घेतना फक्त 5 म्युनिसिपालिटी भितर आरक्षण घेतलां. बाकी म्युनिसिपालिटी कित्याक आरक्षण घेवना? ह्याच 5 म्युनिसिपालिटीचेरच कित्याक अन्याय केला? तुमचे म्हणणे कितें हेजेर आतां? माझे म्हणणे आसा की म्हाज्या वार्डाक फक्त 10% एसटी आसा आणि जो 70% एसटी रिजर्वेशन लोक आसा त्या वार्डाक रिजर्वेशन करनासतना पर्पजली म्हाज्या वार्डाक पर्पजली केले कडेन आसा. आता बीजेपीन जे इलेक्शन आसा नगरपालिकेचे ते आपल्याच्या चिन्हाचेर दवरलां, पण जे दुसरे कडेन जे आरक्षणाच्या बाबतींत हेजे खंय तरी पॉलिटिक्स केलें दिसता तुमकां? पॉलिटिक्सच केला. हे म्हाका सोंपोवपाक लागून हे पॉलिटिक्स केले कडेन आसा. जे हांवें 15 वर्सां हांव स्वाभिमानान काम करता कुडचडे म्युनिसिपालिटीक. हे लोकांच्या थोड्याच्या दोळ्यांक गेले कडेन आसा आनी त्या खातीर म्हाका उडोवपा खातीर म्हाजो वार्ड रिजर्व केला. हांव दुसरी वार्डां रावतलें म्हणून सगळे एकूच काकोड्याकूच आनी 4 वार्ड लेडीज केल्या. जे सरावंडींग वार्ड आशिल्ले ते सगळे लेडीज केल्या. हेजे पयलीं 2 फावटी जाले पळय तेन्ना तेजी कितें आशिल्ली क्रायटेरिया म्हणल्यार ज्या 5-10 वर्सां पयलीं येता जेन्ना हांव 2दा इलेक्ट जालो तेन्ना कशी सिस्टम आशिल्ली, एक वार्ड रिजर्व जाल्यार अख्ख्या ऑल गोवा तोच रिजर्व आसतालो. ह्या 2 टर्मां आज अशें केलां ह्या सरकारान की प्रत्येक आमदार आपल्या जाय ते नंबर रिजर्व करता. म्हणजे आपल्याच्या लोकांक आपल्या निवडून हाडपा जाय म्हणून जे लोक त्यांचे हाती खाली काम करपा जाय म्हणून जे बरे लोक आसा ते तांकां काम करपा नाका. ही फुडली कितें तरी आसतली विधानसभेची खंय तरी पूर्व तयारी आसतली. हय, ही विधानसभेची तयारी करपा लागूनच हे लोक अशें करता की ह्या लोकांक यूज करून आज म्हाज्या वार्डाक सरावंडींग वार्डाक 3-4 वार्ड तेणी लेडीज केले कडेन आसा. सांगेर आयज अशें डिसिजन घेतले लोकांनी की जर एसटी जर जे रिजर्वेशन केल्लें आसा ते कॅन्सल जर करना जाल्यार आमी वोटींग करपाना म्हणून. अशें कितें तुगे मतदारांचे कितें स्टँड बी आसतलो? म्हाजो मतदारांचो स्टँड असो आसा की जर तुमी गेले आमी वोटींग करनासतना रावतले म्हणून आज म्हाज्या घरा कडेन काल कितलेशे वोटर आयले की आमी वोटींग करची ना म्हणून. कारण ज्या वार्डान 10% सुद्धा एसटी लोक ना थंय एसटी कित्याक रिजर्वेशन? आनी कुडचड्या आतां इतले वर्स जाली 14च वार्ड फाटीं पयलीं 12 आशिल्ले मागीर 14 गेले. आतां तेणी आनी एक वाडयला. हेजेर कितें म्हणणें तुमचें? हे वार्ड वाडोवपाची गरज नाशिल्ली. डिलिमिटेशन हे 10 वर्सां नंतरच करपा आसता. आनी जेन्ना कोर्टान जेन्ना पेटिशन फायल केलें आपान जे पेटिशन फायल केलें ह्या पेटिशनाक तेंची एडवोकेटान सांगलें बांगमान की आमी आतां ह्या फावटी डिलिमिटेशन करची ना. आमी फक्त रिजर्वेशन करतले. आमकां एक आठवड्याचो टायम दी. एक आठवड्या टायम जातकीर हेणी थंय कोर्टांतल्यान भायर सरतकीर दुसरे दिसाच्यान रिजर्वेशन डिलिमिटेशन करपाक चालू केलें. कारण हेतून भितर थोडोसो त्यांचो स्वार्थ आसा. थोडे आमदार आपल्या कॅन्डिडेट तयार करपा लागून हे वार्ड वेगळे केले कडेन आसा. कारण खुबशे आमदार ह्या वार्डान ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान फुडोवन गेले कडेन आसा. तांकां बरें करपा लागून हे सगळे केले कडेन आसा. आनी जी ही पार्टी आसा बीजेपी पार्टी ही आज सत्तेसाठी कितें करपाक तयार आसा. दुसरें जे आसा पळय तूं आतां म्हणटा की इलेक्शन कमिशनान जे रिजर्व केले आसा वार्ड तेजी सर्वेक्षण परत एकदा करचें. इलेक्शन कमिशनराक हेतून भितर कांय रायट दवरूं ना. हे सगळें ह्या सरकारान केले कडेन आसा. इलेक्शन कमिशनर फक्त नांवा पुरतो आसा. तुका एकल्यान टार्गेट केला काय आनी खंयचे? म्हाका टार्गेट केलें म्हळ्यार सगळे काकोडे जे आमच्या कुडचडे लोकांक टार्गेट केले कडेन आसा. जे तेजे अगेन्स्ट आमी कोण अगेन्स्ट आशिल्ले हे सगळ्यांक तो टार्गेट करपाक सोदता. तूं फुडल्या इलेक्शनाक बी तयारी करता तेका लागून तुका लोकां पब्लिका जाय. पब्लीक जर म्हाका हें करता जाल्यार हांव मुखार करपाक तयार आसा. कारण ज्या हांव जल्मला ह्या म्हाका लोकांक हाडून करपाक गरज ना न्ही. हांव ह्या गांवांत जल्मला. लोक म्हाका सांगता जर तूं मुखार सर जाल्यार हांव मुखार सरतलो. मुखार तूं कितें स्टेप घेता हेजेर? कशें आसा? हांव मुखार स्टेप म्हळ्यार कितें आमी लिगल ओपिनियन घेवन हेजेर आमी फाल्यां समज कोर्टान वचपाक जाल्यार कोर्टान वतले. जी एक्शन घेवपाक ते करपाक जाय ते करतले. पूण हांव ह्या चीफ मिनिस्टराक गोंयची सांगपाक सोदतां की तूं जें कितें करता तें कायद्याक बसोवन कर. कायद्या भायर करनाका. सत्ते खातीर आपलें तूं विकनाका. इतलीच म्हाका सरकाराक ह्या जेमा सांगपाची आसा.